विसवा उपरांत येवकार गोवा सुरक्षा मंचान येवपी 2017च्या वेंचणुकेच्या रिंगणांत पणजे आपलो उमेदवार राजूबाई सुकेरकार हांकां उमेदवारी दिवपाचें थारायल्लें. मात कांय कारणांक लागून तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान ह्या सुवातेर आतां डॉक्टर केतन भाटीकार वेंचणूक लढयतले म्हण गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष आनंद शिरोडकार हांणी सांगलां. आरडेक्स वादी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आम्ही आज पणजे खातीर नवीन उमेदवार जो आसा महायुतीचो गोवा सुरक्षा मंचा तर्फे लढपी असो जाहीर करपा खातीर आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आणि म्हणून आमी जे उमेदवार जाहीर करपाचे आसा ते श्री केतन भाटीकर हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी माचयेर येवचें. आमच्या महायुतीच्या तर्फे तशेंच गोवा सुरक्षा मंचा तर्फे बाबा समो तर्फे आमी जे आतां उमेदवार डिक्लेअर करूंक वयता ते फिजिओथेरपिस्ट आसा केतन भाटीकरांक सगळ्यात डॉक्टर केतन भाटीकरांक सगळ्या तर्फे हे प्रेमाचे पुष्पगुच्छ दिवन त्यांचे स्वागत करता आणि येणाऱ्या निवडणुकेन ते मोठ्या मताधिक्य मेळून जिखून येतले अशी सदिच्छा व्यक्त. तर डॉक्टर केतन भाटीकर जे आहा हे सक्षम उमेदवार आसा आणि त्यांचे स्वताचे अशें कर्तृत्व असल्या कारणान अनेक मतां जी आसा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणाचेर मतां जी आसा तेंची स्वताची अशी मतां आसा. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार राजूबाई जे आसा ते एकंदर आपलें आरोग्य बिरोग्य सांबाळून ह्या सगळ्या पणजेच्या इलेक्शनाची सुत्रां जी आसा राजूबाई शिकेरकरांक कडेन आसतली. म्हणजे त्यांचे गुडविल प्लस स्वता केतन भाटीकरांचे जे स्वताचो फोर्स आसा तो एकत्र जाल्ल्या कारणान हांव अशें म्हणटा की आमची आपत्ती ही जी आसा तेजें रुपांतर इश्टापत्तीन जाल्लें आसा. आणि आमी आतां मोठ्या नेटान पणजेचे प्रचार जो आहा ऑलरेडी सुरू जाल्लोच आसा तो आतां फुडें व्हरतले. हांव सुभाष वेलिंगकर सर, भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, आणि सगळ्यांचे आभार मानता, मोगोचे आभार मानता की म्हाका ही तेंच्यांनी संदी दिल्ली आसा. काल रात्री राजूबाई कडेन उलोवणें जालें आनी राजूबाईन म्हाका सांगलें की तूं म्हणजे हांव आनी हांव म्हणजे तूं हे चिंतून फुडें वच. आपूण येतलो आतां आज नाजाल्यार फाल्यां भितर आनी मागीर आमी फुडली सगळें जें कितें आसा पणजेचें तें आमी उलोवन फुडें डिस्कस करुया. सो कांयच भिवू नाका म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे काल सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवणें जाल्लें आसा. सगळे सिनियर मोस्ट आसात आनी तांच्यांनी म्हाका खूब एक मार्ग दाखयलो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले.